प्रधानजी आगोस्तीन मातसो हांगा यो. राजा सम्राट चक्रवर्ती हो सेनापती बसता तुका मुजरो कोत्ता. हे आमच्या राज्यांत चल्लां कितें? हांवें उलो मारलो कोणाक? येता कोण? हे आमच्या राज्यांत कशेंच चलचें ना, कदापि चलचें ना. हांवें उलो मारलेलो आगोस्तिनाक आनी तूं हांगा हजर कसो? राजा प्रधानजी आगोस्तीन पणजे कला अकादमीन तियात्राक वता. सर्तीन 30 तियात्र आसा. तेका तियात्राचे एकदम पिशे देखून तो रोजेर आसा. कितें? आगोस्तीन तियात्राक वता आनी कोंकणी तियात्र सर्तीत 30 तियात्र चलतात. मागीर आमच्या नाटकांत 10-12 फकत 10-12 कोंकणी नाटकां कित्याक? ह्या गोष्टीची संशोधन करपाची गरज आसा. आदेश दियात. होय साहेबा, आज्ञा मंजूर आसा. सध्या राज्यांत हाल हवाल कसो आसा? हलवो हालवो? तुमची अक्कल तितलीच. कितें परिस्थिती, कितें वातावरण. परिस्थिती. आमच्या राज्यांत एक मंत्री आशिल्लो पयलीं. परिस्थिती ह्या शब्दाच्या सुवातेचेर तो परस्त्री म्हणटालो. परस्त्री कडेन झगडून झगडून आज आपणे खूब कितें मेळयलां अशें तो सांगतालो. फुडें सांग. राजा ट्रकवाल्याचे प्रॉब्लेम जाला. हप्ते भरपाक टेन्शन जाला. बँकांक तांचे वसुली करपाक टेन्शन जाला. स्टेट बँकेचो चेअरमॅन ताका राज्यात भेट दिवन सुद्धा गेलेलो आसा. सगळे इकॉनॉमीचेर सुद्धा टेन्शन आयलेलें आसा. सेनापती, ही गजाल सुओ मोर्टो आसा, सुप्रीम कोर्टात आसा. आमी त्या विशीं कांयच करूंक शकना. पूण कांय लोक हे कारवायची सुरवात तुमीच केल्या अशें म्हणटात. कोण कितें म्हणटात ताचे कडेन आमचो संबंध ना. ते आसूं. टुरिझम विशयाचेर सांग. चेडवांक सेक्युरिटी ना. रेप्स वाडल्यात. राज्याचें नांव इबाड जाला अशें लोक म्हणटात. लोक म्हणटात काय तूं म्हणटा रे? हो सम्राट सेनापती बोसत्याव केन्नाच पोत भोंवचो ना, गद्दारी करचो ना आनी विश्वासघातूय करचो ना. विश्वासाची गजाल बरी आसा. सध्या सगळीकडेच अविश्वास पातळ्ळा. पेडण्या नगरपालिकेत अविश्वास पातळ्ळा. ते आसूं. म्हाका एक सांग, सांस्कृतीक क्षेत्रात कितें खबर चल्ल्या? कोंकणीन भजन फंक्शन जाला. ग्रेट गजाली. वा, बरी गजाल. मडगांवां भजन समारोह जालो. तो पणजेतूय जावंक जाय. कोंकणीची चळवळ मडगांवां सुरू जाल्ली. आतां ती हळू सगळ्याक पसरल्या. कळ्ळें तुका? जसो हो कोंकणी भजन समारोह मडगांवां जाला तो सबंद गोंयभर पातळोवंक जाय. आमचो सदांच ताका पाठिंबो आसतलो. बरें. आरोग्य क्षेत्रात कितें खबर चल्ल्या? राजा किडनी पेशंटा लागून जो प्रोग्राम घडोवन हाडला तेचेर लोक एकदम खुशी आसा. सेनापती, लोक म्हणू नाका, प्रजा म्हण. आमी राजा आणि ती आमची प्रजा. रयत खुश जाल्यार आमी खुश. पूण राजा उलय मरे, सांग मरे. अरे जीभ धरली काय कितें तुजी? राजा लोक म्हणटात काणकोणात लोकांक किडनीचो त्रास कितें जाता हाचेर रिसर्च जावपाक जाय. कुरार करच्या परस रोग जावचोच न्हय म्हणून उपाय केलेलो बरो अशें लोक म्हणटात. 100 खेपो सांगले. लोक न्हय, प्रजा. गुन्या भोगो साहेबा, माफी आसची. असो, तें संशोधन चालू आसा. खेळा मळार कितें खबर आसा? राज्यात क्रिकेट मॅच जी जावचीच न्हू अशें प्रजा म्हणटा. कित्याक? तागेले वॉल्ट बाजवल्या. ते फ्रिजांतले उदक पासून फूक मारून उदक पियेतात. कित्याक? तर परत तिकेटी डुप्लिकेट छापल्यो जाल्यार ते आमी पळोवन घेता. आय लीग फुटबॉल सध्या कशी चल्ल्या? हो विशय प्रधानजी आगोस्तिनाचो. तोच ताका जाप दितलो. तो जाप दितलो म्हणजे कितें रे? ही कितें विधानसभा? हो जाप दितलो, तो जाप दितलो. आमच्या राज्यात आमचोच हुकूम चलतलो. आदेश. आमी विचारलेल्या प्रश्नाक जाप जाय. गुन्या भोगो साहेबा, चुकलो. कांयचे काय उलयल्यार जीप छाटून हातात दितलो. तलवारी कळमेल्या, ट्रक कळमेल्यात, भाडजी कळमेल्यात, सगळ्यांची मनां कळमेल्या, सगळी सिस्टमूच कळमेल्या. कितें महाराज? काय ना. कोण आयकना ताका आमी आर्माची गुळी घालून फार मारून
मार उडयतले धूम. ते वंदना खंय आसा रे? आज दिश्टी पडूंक ना. सायबा, गॅसीची नावां भरपाक तेथे लायन उबे रावल्ले आसा. थंय व्हडली लायन पडलेली आसा, गोद बी आसा. 100-150 लोक लायन उबे आसा. अर्जंटली आपय ताका, अर्जंटली आपय. ताका सांग गॅस ना जाल्यार रानात वचून शिरपुटां हाडून रांदूं येता. पूण हांगा कामां तुपल्यात, खूब तुंबल्यात कामां. प्रधानजी लिवेर तियात्र पळोवपाक. हे वंदना 4 म्हयन्याचे चायल्ड केअरा खातीर लिवेर. अरे कामां करतलो कोण? राज्य कशें चलतलें? आपय ताका आतांच. येस सर. राव रे, टॅबलेट घेवन यो. भोसले हाडू, रोसीन काय गॅस? हा राजा महाराजांचा घोर अपमान आहे. अशा गाढवांना घेऊन आम्ही राज्य कसं चालवणार? हर्र म्हणलं तुम्ही फर्र जातात मरे. अरे टॅबलेट म्हणजे हातान धरपाचो ल्हान कम्प्युटर, ल्हान कम्प्युटर. म्हाका ताजेर थोड्यो गजाली फीड करूंक जाय आसल्यो. पूण आसूं पडूं पाड, तूं आनी कितें भलतेंच हाडटलो. कांयच हाडपाची गरज ना. चल वंदनाक आपय. आनी कितें गजाल आसा? फायली उरल्या? हय सायबा, हो एक बॅरर चॅक घाल्ला आमच्या अनाथ आश्रमांत. फोंडेच्या बँकेचो तो. मागीर हातून तुका आबूज जावपा सारकें कितें जालां? बॅरर चेक फोंडेच्या बँकेचो. बँकेन वच मरे. राजा चक्रवर्ती महाराजाचें नांव सांग. थंय राजू हेळेकार कामाक आसा, नाजाल्यार कॅशींत रोजी आसा, तांकां वचून मेळ. रोजी म्हणजे आगोस्तिनाची बायल? तूं म्हणजे मरे पापड 1 नंबरचो. आगोस्तीन आनी रोजी ही दोगांच संवसारांत आसात? हा, तूं एकटोच बसत्या संवसारांत आसा? कितें चल्लां रे? उलय मरे. सवंग खंयचे कडलें? गुन्या भोगोस सायबा. कॅशींत रोजीक वचून मेळ. तेना जाल्यार दिनेश उर्फ व्यंकटेश म्हूण आसा, ताका वचून मेळ. म्हाजें नांव सांग. कळ्ळें? पळयत कितें रावला रे? कसो वचो तें चिंत्तालो. म्हाजी मर्सिडीस आसा, BMW आसा, ऑडी आसा. त्यो घेवन वचूं नाका. कदंबान वच, प्रायवेट बसीन वच, नाजाल्यार मोटरसायकलीन वच. पूण एक रवी नायकाक मेळूं नाका. कित्याक? अरे फाटले फायट त्या आगोस्तिनाक असोच धाडिल्लो. तो वचून त्या दिपक आनी सुदीन ठेवळीकारा कडेन बसलो. तोंड पयलीं धड न्हय तुमचें. घरांतले कितें कोणाक सांगचें आनी कितलें सांगचें हें सुद्दां तुमकां खबर नासता. ना महाराज, डायरेक्ट बँकेत येता. बरें आसा, वच आनी यो. पूण बसत्या वतना नाखाक बांदून वच. तें कित्याक? अरे थंय फोण्या खंय त्यो कोयराच्यो राशी कुसत आसा. तुज्या आरोग्याक सांबाळ. चल वच. राजे, वेळ जालो म्हणून सॉरी. म्हाका मगो ही उतरां आयकून आयकून वीट आयला. परिवर्तन आणि सुशासन दिवपी माझ्या सारकिल्या राजाकडे ही उतरां हाचे फुडें चलची ना. सॉरी महाराज. गेट द फाइल्स वन बाय वन. सर, वो अर्ज केला. खवळू देसाई काणकोणा, फ्रीडम फायटर. तांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो केन्ना मेळटल्यो ही विनंती केल्या. हांगा हाड पळया तो अर्ज. वंदना, तुका वाचूंक सारकें येता? आगो हांगा स्पष्ट रवळू अशें बरयलां आनी तूं खवळू म्हणटा? र आनी व ताणें वेगळे वेगळे स्पष्ट बरयला. कितें चल्लां गो? हे जर ताणें रोमनांत बरयल्लें जाल्यार तूं ताका रावळू म्हणपाचें. रवळू देसाय तो. सॉरी ताका महाराज. उत्तर दी. फुडल्या मिटिंगेक घालतले. 13 तारखेक मिटिंग आसतली तेन्ना यो म्हणून. हय महाराज. नेक्स्ट. सर, वो अर्ज केपेच्यान आयला. लाडली लक्ष्मी निधी दिला. तुमचे उपकार, खूब उपकार. म्हारगायेचो उजो. पयले बाय जाले. बायटेलाक कितें आदार मेळत तांची विनंती. ह्या गजालीचेर आमी विचार करतले म्हणून कळय तांकां. बरोवन धाड. आतां पयलीं त्या लाडली लक्ष्मीचो आंकडो वाडत चल्ला आनी आतां मागण्याचो आंकडो, बाळंतपणाचो आंकडोय वाडत चल्ला. वाव. नेक्स्ट. सर, वो अर्ज एक लेखकाचो. ताची कागाळ आसा. कितें म्हणून? ताणें सर पुस्तकां बरयल्या खंय. सायकलीचे पंक्चर कशें काडप ही कला आनी वेवसाय हें ताचें पयलें पुस्तक.
पेंटीक रोफू कसो मारप हे ताचें दुसरें पुस्तक. ह्या पुस्तकान खंय ग्रांट दिलो ना. दिलो ना पुरस्कारूय दिलो ना. बाकीच्यांक आलतू फालतू पुस्तकांक साहित्य नासतना साहित्य पुरस्कार म्हणून कशे भोवमानीत केले हो ताचो प्रश्न. ताका बरोवन कळय हाचो अभ्यास करपाक आमी एक समिती नेमताले म्हणून. पूण समितीचेर घाल्ल्या लेखकाच्या पात्रतेत विशीं ताणें दुबाव उक्तायलो जाल्यार राजा मुखार परत अशें उलप नासता हे आदल्या राजान तुका शिकोवना दिसता. चुकले महाराज. प्रधानजी आगोस्तिनाक हजर रावपाक आयज मेमो काड. नोटीस दिल्यार जाता. चार्जशीट लेगीत दिल्यार जाता. लोकशाही